आज लग्न जावचो नवरो काल कोरोनाक बळी। कारवार तालुक्याचो नंदनगड्डा निवासी लग्न जावचो नवरो लग्नाच्या पयले दिसाक म्हणल्यार काल सोमाराक मरण पावलो। मरण जाल्लो युवक पुण्याच्या खाजगी कंपनीत काम करतालो। मे 4 तारखेक ह्या युवकाले लग्न फिक्स जाले कारणान हो युवक 1 महिन्या पयले घरा आयलो अशें कळून येयला। गेल्या आठवड्या पयले बरें नाशिल्ल्या कारणान खाजगी हॉस्पिटलात हो युवक उपचार घेती आशिल्लो। उपचार दिवच्या डॉक्टरान तांकां कोविड टेस्ट करून घे म्हण सुचयिल्ले। जाल्यार हो युवक लग्नाक कसले बी प्रॉब्लेम येनूच म्हण होम क्वॉरंटायन दवरून उपचार घेती आशिल्लो। पण डॉक्टर आल्या सुचयिल्ले प्रमाणे तेमी कोविड टेस्ट करूं ना। सोमार दिवस तब्येत खूब बिगडले नंतर एम्ब्युलन्सार सिव्हिल हॉस्पिटलात व्हेले। जाल्यार हॉस्पिटलात भितर व्हरचे पयलेच ह्या युवकाले मरण जाले। मरणानंतर ह्या युवकाले कोविड टेस्ट केले नंतर हो युवक कोरोना पॉझिटिव्ह म्हण दिसून येयले।